गोयात महिन्याक सरासरी 200 सुमार ग्लोकोमाचे दुयेंती मेळटात म्हूण दोतोर मेधा साळकराची माहिती। दोळ्यांचो नॉर्मल प्रेशर 9 ते 20 मजगती असता। ताच्या वयर प्रेशर गेल्यार ताका हे दुयेंस आशिल्ल्याचे सिद्ध जाता। दोळ्यां भितरलो प्रेशर वाडटा ताका ग्लोकोमा म्हणटा आणि नॉर्मल प्रेशर असता 9 ते 20 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्युरी। सो 20 वयर कितले जाता ताका ग्लोकोमा म्हणटा। दोन तरेचे आसा, ओपन एंगल, क्लोज एंगल। सो तातून जेन्ना उदक दोळ्यांचे म्हणजे एक्वियस ह्युमर म्हणून असता दोळे, ते जेन्ना ड्रेन आउट सारकें जायना, ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना जाल्यार भितर ते उरून प्रेशर वाडू शकता। आणि हाजे कारण कितें काय म्हणल्यार एखादीर पेशंटूच प्रेशराचो वाडिल्लो आसतलो किंवा दुसरे म्हणजे क्लायमेटीक चेंजीस बी आसपाक शकता। 19th आमी एक स्क्रीनिंग कॅम्प दवरतली फॉर द ड्रायव्हर्स। आतां आमी कदंबा ट्रान्सपोर्ट हांकां हें केलां, जॉयन केलां आनी तांची हें करतली ड्रायव्हर्स, अबाउट 50+ ड्रायव्हर्स तांकां स्क्रीन करतली। ड्रॉप्स आसता जातून प्रेशर कमी जावंक शकता आनी ऑपरेशन आसा आनी ही दोनी तरेची ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा गोंया भितर। फेब्रुवारीचोच म्हयनो धरा तुमी, 2952 तपाशिल्ले आनी तातूंतल्यान आमकां 295 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे। तशेंच डिसेंबरान अबाउट 200 रफली धरले पॉझिटिव्ह मेळटा आमकां। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।